नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत. नवे वर्स आयले की आमकां गोंय सरकार परबी दिता. परबी उत्सवाची, परबी लोकोत्सवाची. ह्या वर्साचो लोकोत्सव सुरू जाता 10 ते 19 जानेवारी कला अकॅडमी हांगासर. आणि वेगळे काय लोकोत्सवा बद्दल सांगपाची गरज ना. आणि हेजे नेतृत्व करता आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट. आणि आमच्या बरोबर आसा चड जाणून घेवपाक ह्या लोकोत्सवा बद्दल खुद्द आर्ट अँड कल्चर मंत्री गोविंद बाब गावडे. सर, थँक यू व्हेरी मच फॉर स्पेरिंग सो मच व्हॅल्युएबल टायम ऑफ युअर्स. म्हाका एक सांगा की ह्या उत्सवा बद्दल जो म्हाका दिसता गोंय पुराय रावता ह्या उत्सवाक, त्याच्या बद्दल तुमकां कितें म्हणचें दिसता? तुवें बरोबर म्हणलें की सबंद गोंयकारूच न्ही तर भारतीय पर्यटक किंवा अंतरराष्ट्रीय जे पर्यटक जे आसात ते ह्या लोकोत्सवाक मोठ्या आतुरतेन वाट पळयतात. आणि हो लोकोत्सव अंदू 10 ते 19 जानेवारी वट्ट 10 दीस आमच्या कला अकादमीचो दर्या संगम जो आसा थंय मनयतले. आणि हेजें रितसर उद्घाटन जें आसा तें 6:30 वरांचेर 10 तारखेक आमचे गोंयचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या हस्तुकेन जातलें. गोंयचो लोकोत्सव म्हळ्यार हो एक स्टेट फेस्टिवल आसा जातून वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचो थोडोसो हातभार आसता. आणि गोंयान एकंदरीत हो 10 दीस जो उत्सव जे आसात ते 10 दिसान वट्ट आमचे 17 राज्यां त्याच बरोबर गोंय राज्यांचे वेगळे वेगळे 47 पंगड ह्या लोकोत्सवा भितर भाग घेतात. आणि पोरू पासून पयलो कितें आसलें, गोंयाक थोडीशी संधी मेळनाशिल्ली. 1, 2 ते 3 ग्रूप आमी लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करपाक दिताले. कारण काही जी यंत्रणा जी आसा ते आमकां ग्रुप्स जे किंवा स्टेट्स जे धाडटाले रेकमेंड करताले ते WZCC वेस्टर्न झोन कल्चरल सेंटर आमकां धाडटाले. पूण आमी पोरू पासून एक निर्णय घेतलो की आमचे गोंयचे कलाकारांक त्या दुसऱ्या राज्यांच्या बरोबर आमच्या गोंयचे कलाकारांक सुद्दां येदी मोठी व्हडली एक स्टेज मेळची, एक प्लॅटफॉर्म मेळटो. आणि म्हणूनच वट्ट 47 आमचे गोंयचे सांस्कृतीक पंगड ह्या महोत्सवाक अंदू भाग घेतले. सर, म्हाका सांगा, ओवर दीस इयर्स लोकोत्सव इज अ ब्रँड. आणि कसो रिस्पॉन्स आसा आतां पर्यंत आणि एस्पेशली फॉर दीस इयर एक वायब सुरू जाता, नवे वर्स सुरू जाता. बरोबर. जे वेळाचेर हो लोकोत्सव सुरू जाल्लो तेन्ना स्मॉल स्केलीचेर हो सुरू जाल्लो. आणि आज तेजें स्वरूप जें पळयल्यार तें एक विराट स्वरूप आसा. खरें म्हणल्यार त्या कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर आमकां पांय दवरपाक जागो मेळनात. ह्या लोकोत्सवाचें आनी एक खाशेलपण आसा. तातूंत भितर सबंद भारताचे जे वेगळे वेगळे राज्य जे आसात तातूंत भितर जे हस्तागीर जे आसात, जे हात विणपी जे हें आसात, आर्टिजन्स आसात, तांकां सुद्दां आमी प्लॅटफॉर्म गेली कित्येकशीं वर्सां दितात. आणि अंदू ह्या लोकोत्सवाक लास्ट इयर 600 हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स पार्टिसिपेट जाल्ले. पूण ह्या वर्सा आमी 700 स्टॉल्स तांचे खातीर राखीव दवरलेले आसात. तातूंत भितर गोंयकारूय बीन हँडीक्राफ्ट्स जे आसात ते जे कितें कितें करतात तांकांय सुद्दां आमी समावेश करून घेतिल्लो आसात. खरें म्हणल्यार लोकोत्सव ही एक गोंयकारां खातीर एक पर्वणी जावन आसा. आणि तातूंतल्यानूच आपले उमेद जातले खुबशे शॉपिंगूय आमी तातूंत भितर घेतात. जे मॉल्सांनी सुद्दां काही गोश्टी वस्तू मेळनात ती ह्या लोकोत्सवा भितर आणि काही प्रमाणात सवाय भितर मेळटात. ही एक मोठी जमेची बाजू आसात. घर आमी जेन्ना रंगयता तेजे बरोबर आमी सजावट करपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे हँडीक्राफ्ट्स, ते स्टॉल्स जे आसात ते खूब अशे उपयुक्त आसात. आणि त्याच लोकोत्सवाच्या आर्टिसनाच्या बरोबरूच जवळ जवळ 1200 ते 1300 सबंद 17 राज्य आणि आमचे गोंयचे मेळून आमी पार्टिसिपंट कलाकार तितून भितर भाग घेतात. ओके सर, आणि एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा लोकोत्सवाची की एवरी इयर एक थीम आसता. रायट फ्रॉम जो एंट्रन्स म्हणजे तुमचे इन्विटेशन, आय जस्ट स्किप्ड इट, टू युअर एंट्रन्स, टू दी एंटायर फ्लोर प्लॅन, टू द स्टेज. एक वेगळ्या तरेचो स्किल्ड आमकां थंयसर दिसता. ह्या वर्साचो थीम इज देर एनीथिंग स्पेशल? बिकॉज आय सॉ सम वारली एंड. ह्या वर्साचो थीम एक्चुअली आमची स्टेज जी आसा ती 3 स्टोरी आमची स्टेज आसता.
आनी पळोवपाक दिसता की आमी खंयच्या तरी एका फिल्माच्या सेटान भितर एका स्टुडियोन भितर आयिल्ले आसात आनी द वे आमचो पूर्वरंगाचो जो भाग जो आसता तो खरोच पळोवपा सारको आसता की वेगळे वेगळे राज्यांचे कलाकार एकेच माचयेचेर एक 15 ते 20 मिनटां भितर एक प्रोग्राम करतात. खरें म्हळ्यार तें ह्या लोकोत्सवाचें आकर्शण आसात. ताजो टायमींग, ताजे परफेक्शन्स, तातूंत भितर ती स्कील जी आसतात आनी खरोखरूच हे कलाकारांक दाद दिवपा खातीर आसता. आमची ह्या लोकोत्सवाची सुरवातूच जो आमचो पारंपारीक जो रथ जो आसता त्या रथान आमी सुरवात करतात. पूण पोरू आमी रथान सुरवात केल्ली आशिल्ली, पूण वोनू आमी शिगमो लागीं पाविल्लो आसात. दोलाचेर तोणी मारची अशी दिसली म्हणून आमी वोनू शिगम्याच्या स्वरुपान हो सगळो उद्घाटन सुळो त्या शिगम्याच्या स्वागतान आमी करपाचें ठरलेले आसात. एक वाडव्य असो सेट हो पळोवपाकूच आनी ताजी जर स्वरूप आमी रचना जर पळयली जाल्यार एक वेगळी वेगळी संस्कृती ताका कंबायन करून आमी हो स्टेज आमी डिझायन केल्लो आसा. ह्या एकंदरीत आमचो लोकोत्सव जो आसा जाल्यार तो आमकां तितून सावंड लागता, तांकां आमकां बॅक स्टेज लायता. वोनू आमी दिवजा सर्कल ते कला अकादेमी सुद्दां लायटनिंगूय इलेमिनेशनूय करपाक ठरलेलें आसात. कारण लोकांक दिसपाक जाय की ह्या पणजेच्या आमच्या राजधानीन भितर काही गोष्टी तर एक्टिविटीत कळटात. थोडे पर्यटक आसा तांकां नवें आसता आनी म्हाका दिसता वोनू इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट जे आसात ते स्पेशली जेंकां फाटले कित्येकशे वर्स ते पळोवन आयिल्ले आसात त्या मुद्दम त्या दिसांनीच ते भेट घेवपाक येतात. ही एक मोठी जमेची बाजू आसा. ओके, आयडियली एक इंटरेस्टिंग टायमिंगूय तुमचो आसता की क्रिसमस, न्यू इयर सेलिब्रेशन आणि त्याच्यानंतर रोखडोच हो उत्सव तुमचो जाता. आणि एक इंटरेस्टिंग गजाल की नो डाऊट डिपार्टमेंट जो आसा तुमचो ऑब्वियसली इज फिल्ड विथ स्किल्ड पीपल. अशा प्रकारचो जेन्ना इव्हेंट तुम्ही करता तेन्ना हाजी सुरवात, कित्याक हे कोणाक खबर आसचें ना. लोक वता, हांवूय खूबदां लोकोत्सवाक गेला, एन्जॉय केलो, भायर सरलो, दॅट्स इट. बरोबर. बट हाच्या फाटल्यातलो हार्डवर्क जो आसा, टीम एफर्ट जो आसा, ताच्या बद्दल म्हाका दिसता केन्नाच्यान सुरू करता तुम्ही? खरें म्हळ्यार लोकोत्सवाचो प्लॅनिंग आमी कमीत कमीत 2 म्हयने पयलू आमी ताजो डिझायनींग आनी ताजें आमी प्लॅनिंग करपाक सुरवात करतात. आनी ज्या वेळाचेर लोकोत्सव आमचो एक 15-20 दिसांचेर येता त्या वेळाचेर आमचो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसता. आनी आमी कारण आमकां कला अकादेमीचो दर्या संगम जो आसता तो चडूय दीस आमकां ऑक्युपाय करपाक मेळना. कारण टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आमच्या कला अकादेमीन वेगळे वेगळे प्रोग्राम्स आसतात. त्या प्रोग्रामा एक पार्किंग आमी दवरलेले आसतात आनी त्या अशें सगळें आमी एडजस्टमेंट करून आमचे जे वेंडर्स जे आसात किंवा पॅन्डल घालणारे आसात किंवा स्टॉल्स उबा करणारे आसात किंवा स्टेज डेकोर करणारे आसात तांकां आमी एक 8 ते 10 दीस आमी प्रायर दितात आनी नंतर परत मोडून काडपा खातीर परत 10 दीस आनी प्लस एकंदरीत आमचो 1 म्हयनो जो आसा तो हितूनच लोकोत्सवाच्या सगळ्या प्रशासना भितर आनी ताच्या नियोजना भितर वता. आनी नियोजन ताजे पयलू 1 म्हयनो पयलू आमकां करचें पडटा आनी हे सगळें एकंदरीत 2 म्हयन्याचो हो प्रोसेस आमचो आसता. म्हजे आर्ट एंड कल्चराचे स्टाफ जे आसात ते खरें आतां एक्सपिरियन्स जाल्ले आसात आनी दे हॅव गॉट अ ब्रेन्स सांगपाचें म्हणल्यार. प्लॅनिंग म्हळ्यार कितें आसा तांकां सगळ्यो काही गोश्टी आनी अनुभव आज मेळिल्लो आसा. त्या अनुभवाच्या बरोबरच आज तो एक लोकोत्सव हो आज गोंयचो एक ब्रँड जाल्लो आसा. हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी ताज्या फाटल्यान हार्ड एफर्ट हे सगळें जें आसा एकट्याक क्रेडीट दिवन आमी दिवपाक शकना. कारण इट इज अ टीम वर्क आनी टीम वर्क जेन्ना आपलें सगळेंच कंट्रिब्युशन दिता त्या वेळाचेरूच हो महोत्सव जो आसा तो यशस्वी आमी करपाक शकता. आनी म्हाका दिसता फाटल्या इतिहासान जर आमी गेले जाल्यार प्रत्येक आमचो लोकोत्सव जो आसा तो खूब यशस्वी जाल्लो आसा अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणन. आय थिंक म्हाका टीम एफर्ट्स आसता ती आसता बट आय थिंक लिडराचो करिश्मा सुद्दां इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डेफिनेटली करिश्मा त्या फिल्डांतलो आसात आनी मिनिस्टर जर त्या फिल्डांतलो ऑब्वियसली इट इज लायक हिंदीन जशें म्हणटा सोने पे सुहागा तशें म्हणूं येता. आनी एक सर इंटरेस्टिंग गजाल की ऑब्वियसली यू गिव प्लॅटफॉर्म टू ऑल दीस लोकल आर्टिस्ट, म्हणजे त्या स्टेजीचेर आसूं किंवा त्या स्टॉल्सांचेर आसूं आनी ऑब्वियसली यू गिव दॅम एट अ नॉमिनल रेट्स एज वेल. इंटरेस्टिंग गजाल इज समबडी हू हॅज इंट्रस्ट, हॉबी इंट्रस्ट म्हणा किंवा स्कील इंट्रस्ट आनी ते जे आर्टिस्ट थंयसर करता तेचे जर एक थोडेशें शिकोवंक जर मेळ्ळें जाल्यार तुमी आय बिलीव वर्कशॉप सुद्दां डेफिनेटली. आतां काही स्कूल्स काही कॉलेजीस आमकां आज एप्रोच जाल्ले आसात आनी त्या संदर्भान खुबशे कॉलेजींनी आमकां लेटर्स केल्ले आसात. सो ज्या वेळाचेर त्या ग्रुपा खातीर किंवा तो आर्टिसन जर आसा जाल्यार ताका आमी इन्विटेशन आमी त्या कॉलेजीन थंय वतले, त्या कॉलेजीन विजीट जातले, तांचो एक्सपिरियन्स जो आसा तो शेअर करतले किंवा आमचे गोंयचे कलाकार जे आसात तांचे भितर रममाण जातले आनी
आमी म्हणटात कल्चरल एक्सचेंज जे आसात किंवा जे आर्टिजन जे एक्सचेंज जे आसा ते शिकोवपा खातीर सुद्दां आमी प्लॅटफॉर्म आज तयार केल्लो आसात आनी खास करून अशे तरेचे थोडेशे कारागीर असतात तुका शिकपाक सुद्दां थंय मेळटा आनी दे आर टिचींग यू ऑल दॅट ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात एस्पेशली अशी कला जी आयज खूप कमी लोक अलिप्त करतात. ते जर आज दुसऱ्या स्टेटीन वचून जर त्याचो एक्सचेंज प्रोग्राम जर जाता आय थिंक नथिंग लायक इट. म्हणून लोकोत्सव is in many terms is a different brand altogether which Goa and Goans have produced. I would really विवर्साक हांव हे संदर्भान सांगपाक सोदतां की आमी फाटले फावटी झारखंड छत्तीसगड हेंच्यो आर्टिजन जे स्कील जे आसात ते आमी आज डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान वर्कशॉप घेतिल्लें आनी म्हाका दिसता त्या कॅम्पान भितर शिबिरां भितर ऑलमोस्ट 6 days आमी 1 week आमी ते शिबीर घेतिल्लें आशिल्लें तांची कला तांचे आर्टिजन्स ते शिकिल्ले आशिल्ले आनी ऑलमोस्ट 103 आमच्यो लेडीज आनी जेंट्स जे आसा तेंच्यांनी तितून तेजो आस्वाद घेतिल्लो आशिल्लो. जे कोणाक इंट्रस्ट आसा जाल्यार डेफिनेटली वी कॅन ऑल्सो कंडक्ट दीस वर्कशॉप एट अ ग्रेटर स्केल. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी एडॉप्ट करपाक शकता कारण कित्याक सांग माय बेजिकली द डिपार्टमेंट इज आर्ट एंड कल्चर. जो पर्यंत आमी एकमेकाचे आर्ट शिकनात किंवा तांचे कॉन्सेप्ट आमी किंवा आयडियाज आमी जाणून घेनात तो पर्यंत आमच्या भितर एक नवें दुसरो गोश्ट कितें आसा ही फक्त कला शोकस करपा खातीर न्ही किंवा आर्टिजन जे आसा तांकां स्टॉल दिलो आमचें काम सोंपना. त्यांची कितें जर इनपूट घेवन जर आमचे गोंयचे जर कोण जर स्वताच्या पांयाचेर जर उबो जर जाता जाल्यार ती आमची खरी एक जमेची बाजू अशा आमी म्हणत कारण ह्या प्रत्येक लोकोत्सवाच्यान एक 2 किंवा 3 सुद्दां जर आपल्या स्वताच्या पांयाचेर जर उबे जर रावले दॅट इज द बिगेस्ट अचिवमेंट. वी आर फोकसिंग फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सर आणि एक इंटरेस्टिंग गजाल की आय वुडंट नो की अशा प्रकारचे इव्हेंट्स गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स मे बी आर्ट एंड कल्चर जावं किंवा आनी खंयच्या वेगळ्या स्टेटींत अशे प्लॅटफॉर्म दिता काय ना आय एम नॉट व्हेरी मच शुअर. एज फॉर हांव केन्नाय आमचे वेस्टर्न झोन कल्चरल सेंटरलाचे चेअरमॅनशीप करता आनी आमी सबंद भारताचे ज्यो राज्य त्या कावन्सिला भितर आसा तांचे आमचे मिटींग जाता पण एवरीबडी इज प्रेझींग द गोवन लोकोत्सव. दॅट इज द बेस्ट पार्ट कळ्ळें न्ही. कशा गोवन लोकोत्सवा भितर जो आमचो फील जो आसा वेगळे वेगळे तरेचो तो बाकीचे खंयच्या प्रोग्रामाक येना. उडान म्हणून एक कार्यक्रम जाता. वी हॅव अ स्पेशल कार्यक्रम प्रत्येक राज्या भितर आमी दिताच त्या हितूनच्यान. गुजराताक एक कार्यक्रम जाता बट एवरी टायम आमी जेन्ना डिस्कशन करता त्या वेळाचेर गोंयचो लोकोत्सव हो एक नंबर 1 प्रोग्राम ऑफ द WZCC अशें प्रत्येक वेळाचेर म्हटलें गेल्लें वता. ओके अटॅच्ड क्वेश्चन आसलो त्या खातीरच की गोंयांत वेगवेगळे इव्हेंट्स जाता. गोंयांत आवर्जून नॅशनल एज वेल एज इंटरनॅशनल टॅलंट येता परफॉर्म करपाक आनी ऑलवेज गोवा होल्ड्स अ व्हेरी स्पेशल. ते मागीर कसल्याय प्रकारचो इव्हेंट जावं बरोबर. Has anyone come to you from a different state and has shared your experience? डेफिनेटली जे वेळाचेर खुबशे जाण येतात. हालीं एक फाटले 2 दिसांत सुद्दां आयिल्ले आशिल्ले की द वे यू आर ऑर्गनायझींग द डिफरंट कल्चरल प्रोग्राम्स नॉट ओन्ली द लोकोत्सव बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आमची एक इन्स्टिट्युशन्स जी आसात फॉर एक्झाम्पल कला अकादमी रवींद्र भवन्स राजीव गांधी कला मंदिर त्या स्केलीचेर हे सबंद भारता भितर अशे तरेची इन्स्टिट्युशन्स खंयच ना अशे तांचे प्रतिभावंत जे कलाकार जे आसात अशें तांचें म्हणणें आसा आनी दे फील व्हेरी प्रावड टू परफॉर्म इन द कला अकादमी किंवा आमचे वेगळे वेगळे इन्स्टिट्युशन्स आसात तातूंत भितर ते खूब प्रावड फील करतात आनी आमकां म्हणटात की तुमी खूब लक्की आसात देवाची देणूय आसा निसर्गान दिल्लें भरभरून एक सौंदर्य आसा आनी ह्या सौंदर्या भितर कलेचो संगम जाता हें खुबूच एक मोठी गोश्ट आसा अशें आमकां ते सातत्यान स्तुती ही खूब करतात. आनी आमी खुबश्या कशें आसा न्ही जो भायले जेन्ना कलाकार आमच्या गोंयांत जेन्ना परफॉर्म करतात त्या वेळाचेर आमचे भुरगे तांकां पळोवन थोडेशे एडवान्स जावचे ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमच्या तांच्या फाटल्यान एक उद्देश आसता आनी म्हणूनच आपले भितरले इनपुट्स आनी आउटपुट्स जर आमी भायल्यान जर घेतले आनी ते दोनी जर कंबायन जर केले जाल्यार म्हाका दिसता बेस्ट आउटपूट आमी तांकां दिवपाक शकता आनी म्हणूनच म्हाका दिसता भायल्या आर्टिस्टांचे सुद्दां तेंचे काही तरी तेंचे देणे किंवा तेंचे घेणे हे घेवप खूब म्हत्वाचें आसा. ओके जस्ट शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम टू द ब्युरोक्रेसी वीच गव्हर्मेंट फेसीस. जेन्ना एक असो व्हडलो इव्हेंट जाता इन अ सिटी लायक पणजी तेन्ना एक बारीक सारीक ऑब्वियसली देर आर प्रॉब्लेम्स. आयज सुद्दां यू आर फेसींग अनदर प्रॉब्लेम विथ
parking as an issue. Yeah. How do you look at this kind of issue, and how obviously this will be fixed, but how do you look at in a larger perspective? डेफिनेटली पार्किंगाचो विशय जो आसा तो प्रत्येक लोकोत्सवाक हो विशय ताणून धरताय आणि खूपसो डिफिकल्ट आसा हेवूय आमी मान्य करपाक जाय. But again, it is a government body that you deal with. दुसरी गोष्ट आमी वनू आमी एसीडीचो ग्राउंड घेतिल्लो आसात आणि वेर वी कॅन पार्क ऑलमोस्ट 700 कार्स इन दॅट ग्राउंड. आणि गव्हर्मेंटाच्यो वेगळे वेगळे बॉडीज ज्यो आसात त्यांच्यानी थोडे ऑब्जेक्शन आसात. काही सुद्दां एक आमी फक्त कचरो उचलपाचो काय कितें थोडेशे स्टेटमेंट आसात. बट वी आर पेईंग अ टॅक्स टू दॅट. वी आर गिवींग अ त्यांचो जो ठरलेलो जो टॅक्स जो आसता किंवा जो त्यांची रेट जी आसता ती आमी पेड करतात. आणि डेफिनेटली ह्या सगळ्या गोष्टीचेर जात तितलो बरो पार्किंग वेवस्था किंवा खंयच्याच तरेच्या रहदाऱ्याक त्रास जावपाक जायना हे आमचे डिपार्टमेंटाचें काम आसा. आनी खास करून वी हॅव टू थँक टू द पुलीस डिपार्टमेंट एस्पेशली द ट्रॅफिक सेल, कारण ते प्रत्येक फावटी द बेस्ट दिवपाचे प्रयत्न करतात. लोकोत्सवाक आपले सगळे चॅकिंग बेकिंग वगैरे ते सगळे करीत असतात, कारण दिसभर असतात. आमचो लोकोत्सव ऑलमोस्ट 11 PM सुद्दां आमचो आसता. आणि त्या संदर्भात ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बारीक बरो जेन्ना काही गोष्टी आमकां तेन्ना बेस्ट दिवपाचे प्रयत्न करतात. त्या वेळाचेर बारीक सारीक काही गोष्टी ह्यो उपस्थित जातल्योच. म्हणून म्हजे संबंध हे जे कोण ऑब्जेक्शन हाडटा तांकां एक मागणी आसा, कारण हो एक असो युनीक फेस्टिवल आसा जातूंतल्यान गोंयकारांक एक नांव, गोंयकारांक एक पब्लिसिटी मेळटा. आणि तुमच्यो काही गोष्टी समस्या ज्यो आसा इट इज नॉट अ फॉर एवर, इट इज जस्ट फॉर अ 10 days. यू मस्ट बेअर दॅट. आमी म्हणटात की अतिथी देवो भव. आमचे तुजे पणजेन ते गोंयकार आसूं एक गेस्ट म्हणून ह्या रुपान तांकां आमी स्विकार करपाची गरज आसा. कारण एक ल्हानशें उदाहरण दिता की आमची त्रिपुरा पौर्णिमेच्या निमित्तान सांखळे हजारांची अलोट गर्दी आसता. आणि प्रत्येक जाण थंयचे जे ग्रामस्थ जे आसात आपले आंगणान गाडी दवरयात तुमी, कारण आमकां हें सगळें पळोवपाक मेळटा. आणि ते सोयरे कशे किंवा अतिथी देवो भव सत्यमेव जयते ह्या दृश्टिकोनांतलें तो स्टेटमेंट जे ब्रीद वाक्य जें आसात ताचो ते मान सन्मान करतात. अशे तरेचे तुमी करचें. थोडोसो काळ सोंसचो. कितें प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार इतलेंच म्हजें ह्या लोकां कडेन मागणी आसा. तर तुम्ही म्हटलं की CCP इन दिस केस गेट्स रेव्हेन्यू इन टर्म्स ऑफ टॅक्स. अशा प्रकारचो जेन्ना इव्हेंट करतात डेफिनेटली देर इज एन इन्व्हेस्टमेंट अँड देन देर इज अ ह्यूज टर्न ओवर विच इज अदरवायज जो जायना वेन यू हॅव दिस कायंड ऑफ एन इव्हेंट. वॉट वूड यू लायक टू पुट अ फिगर ऑर वॉट वूड लायक टू से अबाउट द इकॉनॉमिक दॅट चेंजेस, बिकॉज भायरचे लोक येतात गोंयचे आवर्जून पीपल ट्रॅव्हल फ्रॉम XYZ प्लेसेस बरोबर टू पणजी. लोकोत्सव हो फक्त एंटरटेनमेंट न्ही, तातूंत भितर गोंय स्टेटीकूय थोडोसो रेव्हेन्यू मेळटा. बट रेव्हेन्यू मेळपा खातीर आमी कितेंय करनात. जें लोकां खातीर जाय तेंच आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात. त्याच बरोबर आमची गोंयची एक वळख एक वेगळे पांवड्याचेर पावता. हें खरें, कारण ह्या लोकोत्सवाक लागून तेजें मल्टी लेवल मार्केटींग जाता. आणि मल्टी लेवल मार्केटींग जेन्ना जाता त्या वेळाचेर गोंय इज वन ऑफ द स्पेशल स्टेट अशें म्हणून बाकीचे ट्युरिस्टांक कळटा. फाल्यां सगळें अशें धरुया की पर्यटकूच गोंयांत आयले ना जाल्यार ताजी चर्चा जावपाक शकता काय कितें, जावपाक शकना न्ही. म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी थोड्यो आमचे बेर करपाक जाय अशें म्हाका जर दिसता. आनी म्हाका दिसता रेव्हेन्यू इज नॉट ओन्ली द इश्यू, बट आमी आमची वळख आमची स्टेज जो कल्चर जें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर हेजे खातीर आमी सगळ्यांनी बेर करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. Okay, another thing, sir, continuing with you in the chair and obviously revenue aspect जो आसा static तो मातसो खंय तरी प्लस मायनस जाला. Can art and culture specific can play a very important role in generating revenue? I wouldn't say huge, but खंय तरी ताची सुरवात जाल्यात, no doubt about it. But with this kind of events, also economic turnaround, डेफिनेटली. have you ever thought of it? एक्चुली तुवें सुंदर प्रश्न केल्लो आसा. ह्याच गोश्टी खातीर हांव सातत्यान ज्या वेळाचेर आय हॅव टेकन ओवर एज अ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, कशें न्ही माय आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड टुरिजम ह्या दोनूय गोश्टी जर कॉर्डिनेशन जर जाय, सिंक्रोनायजेशन जर जाय जाल्यार हेजे पेक्षा आमी खुबसो रेव्हेन्यू आमी जनरेट करपाक शकतात. कारण हांव लास्ट एक 25 days आय वॉज देर इन US फॉर अ टुरिजम प्रमोशन. आणि आमचे कला आणि संस्कृतीक एक्सचेंजा खातीर आमी गेल्ले आशिल्ले. तेदे वेळाचेर गोंय म्हणल्यार कितें आसा एक खुबशे जाणांक कांय खबरूच ना. जेंकां थोड्यांक खबर आसा तेच मुखार येता.
आमची संस्कृती आणि आमची टुरिजम हे दोन्ही जर एकठांय जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन क्रिएट अ हॅवॉक इन द स्टेट ऑफ गोवा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आणि बाकीचे सगळे जे आसा पळय तातूंतल्यान. आणि म्हजो कॉन्सेप्ट आसा आणि त्या धर्तीचेर शिल्पग्राम सारकेलो एक प्रोजेक्ट मुखार हाडपाक हांव पळयतां. द प्रोजेक्ट वील बी ऑफ अ ह्यूज कॉस्ट बट तातूंत भितर फोकस चड आसतलो तो रेवेन्यू जनरेशन आसतलो. आमचे गोंय सरकारचे एक खुबशे काही गोश्टी आमचे चुकतात म्हणल्यार आमी खंयच कोणाक चार्ज करिनात. दॅट इज अ बिगेस्ट फॉल्ट अशें म्हाका तर दिसता. कारण कित्याक सांग तेजे आमी येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतात तेजे मेंटेनन्स जर करतलो जाल्यार परत ते सरकाराचेर बर्डन घेवप नासता. कारण बाकीचे आमी खुबशे ट्रॅव्हल करतात इवन आमी इंटरनॅशनली ट्रॅव्हल करता आसतना प्रत्येक जाण 10 रुपये न्ही तातूंत 1 रुपये तर चार्ज जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत आपूण स्वता तें निवळ किंवा स्वता तेजी मेंटेनन्स करपाक जाय. कारण जेन्ना एक आमी घर नवें बांदता तें तशेंच उरचें अशें प्रत्येकाक दिसता. तशीच आमची वास्तू जी आसा तातूंत नवे नवे जे सांस्कृतीक मळाचेर किंवा पर्यटक आसा तांकां त्या जाग्याचेर पांय दवरलो म्हणटरी बरें तांकां दिसतलें. अशे तरेचें जर आमी काम जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब मुखार पावतले. मायनींग जो इश्यू जो आसा तो कॉलॅप्स जर जाल्लो अशें म्हणत पूण ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ट्युरिजम अँड माय आर्ट अँड कल्चर कॅन एटलिस्ट तितले न्ही पूण खुबशे आमी क्लोज समीप येवपाक शकता अशें म्हाका तर दिसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजीं पावलां आसात. सो आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू दॅन CM ऑल्सो आनी आय एम फॉलोवींग दॅट मॅटर वीथ द करंट CM ऑल्सो. ओके सर, इंटरेस्टिंग गजाल की गोवा इज सच अ ब्रँड. लोकांक पयलीं सुद्दां म्हटलें की लोक हांगा येवन इव्हेंट करपाक सोदता, हांगासर एक एक्सपिरियन्स हाडपाक सोदता. वेन यू हॅव हांव म्हणून भायले म्हणिना हांव बट वेन यू हॅव आउट ऑफ स्टेट कंपनीज कन्सेप्च्युलायझींग इव्हेंट हांगा येवन जेन्ना इव्हेंट करता, फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक अ केस ऑफ सनबर्न. हांगा येता ह्यूज टर्न, गुड ऑर बॅड, ह्यूज टर्न अँड द गव्हर्मेंट मिनिस्टर गोज आउट अँड से इट हॅड 200 or 250 crore turnover and all those things. I think if a government department like art and culture फाल्यां सकाळी वेगवेगळे इव्हेंट्स आणि हे रेव्हेन्यू जनरेटिंग मॉडेल जर करीत, आय थिंक दिस डिपार्टमेंट विल बी अ कंप्लीट डिफरंट डिपार्टमेंट अँड पीपल विल लुक आउट फॉर द इनिशिएटिव्स दॅट गव्हर्मेंट अँड एस्पेशली यू टेक. डेफिनेटली. सो परत एक दुसरो सुंदर असो प्रश्नूच तुवें केल्लो आसा. एक्चुली अशे तरेचे इव्हेंट घडोवन हाडपा खातीर आमचो खुबसो प्रयत्न आसा इन टर्म्स ऑफ जनरेटींग द रेवेन्यू अँड जनरेटींग रेवेन्यूचे बरोबर एंटरटेनमेंट टू द पीपल. फॉर एक्झाम्पल म्युझीक. आज उदाहरण घेवया की महेश काळे सारकेलो एक आज सिंगर गोंयकारांची मागणी आसा. आमचे अतुल आनी अजय हेंचे कार्यक्रम जर हाडलो म्हाका दिसता आमचे कडेन जागो पावपाना. बट कशें आसा लोकांचो एक मायंडसेट थोडो नेगेटीव जाल्लो आसा. आतां सरकार म्हळ्यार कितें, एवरीबडी वॉन्ट्स इट फ्री. दॅट इज द हॉरिबल पार्ट ऑफ द दीस सिस्टम मायंडसेट. म्हणून म्हाका हांव तें पावल मारिना पूण डेफिनेटली हांवें लास्ट टायम तें प्रपोजल पुटअप करपाचो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो आनी डेफिनेटली वन डे एक एक्सपिरियन्स म्हणून किंवा एक्सपिरिमेंट म्हणून हांव हें करतलो अशें म्हज्या गोंयकारांक एक उतर जावन आसा. सर म्हाका दिसता विथ यू इन ऑफिस अँड विथ दीस गव्हर्मेंट म्हाजी एक इच्छा आसा की अ स्पेस लायक मे बी नॉट ह्यूज एज एसएल वर्ल्ड ऑर मे बी इमॅजिका, एक अशी स्पेस आसची थंय तुमी पावले काय देशाची आणि ह्या राज्याची संस्कृती तुमकां एक्सपिरियन्स करपाक मेळची इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मन्स अँड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिलींग. ते मागीर क्युझीन आसूं to your final. This concept is totally inculcated in that my Shilpagram project. The project will be more than, it is a huge this thing, but this everything what you spoke about is inculcated in that Shilpagram project. Okay, Anik, this is one project that you have mentioned. Is there anything if you'd like to spill the beans ki हे माझे projects पुढे या वर्षा खातीर आसतले? I wouldn't say resolution. Yeah, म्हजे दोन project. एक म्हणल्यार रवींद्र भवन बीन ते आमचे हें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बट फॉर रेवेन्यू जनरेटींग जे आसा तेच्या संदर्भान आनी एक कॉन्सेप्ट हांवें मुखार माडिल्लो आशिल्लो. आमचो रिबंदर जो कॉजवे आसा फ्रॉम दिवजा सर्कल टू द इट इज अ स्ट्रेच ऑफ ऑलमोस्ट 3.5 kilometers. तो कॉजवे आज डेव्हलप करप एक खूब म्हत्वाचें आसा. तातूंतल्यान भितर मिठाचो आगार आसा. त्या मिठाच्या आगाराचेर तातूंत भितर आमी प्रशिक्षण दिवपाक शकता. तातूंत भितर फिशींग आसा.
लोक तातूंत भितर एन्जॉय करून एक जर मुखार जर आयले तातूंत भितर आमी खुबसो बिझनेस क्रिएट करपाक शकता असो एक कॉन्सेप्ट म्हज्या मनान भितर आसा. एक्चुली खरें म्हणल्यार हांवें मनोहरभाई पर्रीकाराक हो खूब कॉन्सेप्ट आवडलेलो आशिल्लो आनी ताजेर वर्कआवट करता, पूण ताजो कॉस्टूय थोडोसो मातसो हें आसा आनी म्हाका दिसता आमी एक कन्सल्टंटाक काडून सुद्दां ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी दाखयलेल्यो आसात. हे 2 प्रोजेक्ट जे आसात इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू जनरेटींग हो म्हजो हें म्हजें एक स्वप्न आहा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी जर सपोर्ट जर केलो, खास करून गोंयकारांनी जर सगळ्यांनी जर सपोर्ट जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता दीस 2 प्रोजेक्ट वील क्लिक एंड लिटल बीट आमचें गोंय आनी मुखार वचपाक शकता अशें म्हाका जर दिसता. Sir, with experience with art and culture, with your team, and with you at the helms of affairs, are you looking out for events that are being done in the periphery of government? Like for example, IFFI म्हणूया आमी किंवा आनीक वेगळे जे गव्हर्मेंटाचे इव्हेंट आसा, बिकॉज यू हॅव अ टीम अँड द टीम हॅज नेवर लेट यू डावन, नेवर लेट गो वन्स डावन, आय वूड से. सो यू हॅव सम, बिकॉज तुम्ही खूप पयलीं उलयल्ले. हांव उलयल्लो आशिल्लो, पूण हांव एक गोश्टीचेर उलयल्लो आशिल्लो की यशजी जें आसा म्हणजे इफ्फी जे आमी कितें म्हणटात, जे फिल्म आमचे गोंयचे फिल्म जे प्रोड्युसर आहात किंवा डिरेक्टर्स जे आसात किंवा निर्माते जे आसात किंवा तातूंत अभिनय करणार आसात तांकां खंय तरी एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. हो म्हजो एक, कारण फिल्म जे आसा पळय न्ही लॉट ऑफ रेवन्यू म्हणचे पेक्षा हांव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकता, कारण गोंयांत तशी तरेची आज ब्युटी आसा आनी ब्युटी फिल्म जर हॉलिवूड किंवा बॉलिवूड जर इंडस्ट्रियलिस्ट जर आयले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयचो एक स्पेस अलॉट करता, वी आर टेकिंग द रेंट फ्रॉम ऑल दीस पीपल. कारण मुंबय गेलो किंवा बाकीचे खंयचे जर गेलो जाल्यार ते रेंट घेतात आनी हो जर आमी तसो तरेन सुद्दां जर आमी जनरेशन जर केलं जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब काही गोश्टी करपाक शकता. बट इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इज हेडिंग बाय द युनियन गव्हर्मेंट आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकांय तितून भितर इंटरफियर जावप हें खूब डिफिकल्ट जाता. पण म्हाका दिसता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जर सुद्दां जर दिली जाल्यार आमची डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज स्ट्रॉंग इनफ टू होल्ड एंड टू होस्ट द इफ्फी. दॅट इज नॉट एन इशू. I think before I end, I would like to say one thing, sir. Every time anybody, any Goan, any stakeholder meets a politician, he either criticizes or he questions. But I think with Govind Gowde, the problem is sometimes you are speechless because he has this power of command over the language, and the kind of work he does is at perfection. Sir, thank you very much. I understand खूप गडबडीन आसतलें तुमी ह्या फेस्टिवलाच्या बोळान, बट अगेन आमच्या जाले 2 उतरां उलयलीं आनी हांगासर ह्या उत्सवा बद्दल लोकांक आनीक तुमी सांगले त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू.